बार्देस म्हालांतली पोंबुर्फा धरीचे नुतनीकरण तशेंच सोबीतीकरण करून पर्यटकांक आनी लोकां खातीर ही जर सोबीत करून दिवपाचो विचार आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें। फाटलीं 10-12 वर्सां ह्या पोंबुर्फा झरीची कोणेच देखरेख घेतिल्ली ना, देखून पंचायतीक वांगडा घेवन 2 म्हयन्यां भितर निविदा पास करून घेवन ह्या कामाची सुरवात करतले अशें रोहन खंवटेन सांगलें। ही जर पळोवपाक शेकड्यांनी पर्यटक येतात तशेंच थळाव्या खातीर ही जर म्हत्वाची आसा। ह्या झरीक नवें रूप दिवप गरजेचें आसा अशें खंवटेन सांगलें। ह्या पोंबुर्फा झरीच्या पळोवणे वेळार पर्वतीचो आमदार रोहन खंवटे, अर्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरा हाजीर आशिल्ले। पोंबुर्फा स्प्रिंग जे आमी आतां सगळे बार्देसकार सगळे हांगा पावतात आनी इतली वर्सां पावता, तर थंय आफ्टर कमिंग इन ही हॅड दीस इश्यू ऑफ द स्प्रिंग नॉट बीइंग इन प्रॉपर शेप आनी नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक म्हणल्यार हांगा आमचे स्थानीक जे वापरतात, बाकीचे लोक येतात, तांकां एक तो पिकनीक स्पॉटूय जाला, पूण वी हॅव टू यूज इट अँड बी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ युजेबिलिटी। आज येवन इन्स्पेक्शन करतकर एक आसा की जे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जवळ जवळ 10-12 वर्सां पयलीं केल्लें काम, तें काम आतां पळयलें जाल्यार आय थिंक इट नीड्स लॉट ऑफ रिनोवेशन आनी इम्प्रूवमेंट। एक इम्पॉर्टंट जाता खंयच्या गोश्टीन एक सेल्फ जनरेटींग मॉडेल जाय सस्टेनेबल करपाक, दुसरो एक क्लायंट जाय म्हणजे पंचायत जावं बाकीचे। फाटीं पळयलें जाल्यार दोनी गजाली न जाल्ल्याक आय थिंक थिंग्स हॅव फॉलन लिटल ऑन डेफ इयर्स आनी वी नीड टू सी दॅट वी सीट टुगेदर अँड पुट इट। सो दोतोराक रिक्वेस्ट केला की पंचायतीक बरोबर घेवन तांचे पॉयंट्स कितें आसा ते घेवन आमकां एक प्रपोजल दी म्हणून। त्या प्रपोजलाचेर एक म्हणल्यार आमच्या कन्सल्टंटाक ऑलरेडी सांगलां की जे शॉर्टकमिंग्स आसात इन टर्म्स ऑफ टॉयलेट बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते घेच म्हणून, बट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल प्रॉपर्टी पार्किंग बाकीचे फूड बाकीचे कितें करपाक जाय, इफ यू प्लॅन इट वेल अँड मेक इट अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडेल जाल्यार चलतलोय बी बरो आनी इट वील रीच आउट प्रॉपरली अँड बी मेंटेन्ड ऑल्सो वेल। खंयचीय प्रकल्प सरकारान केलो नाजाल्यार तो वापरपाची तितलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनाची आसता। जो मनीस हांगा येता, आमी म्हणना हांगा येवन कांयच करनाका, सगळें करा तुमी, पूण रिस्पॉन्सिबल जायात। ते खंय कितें कितें घाले भितर ठुसले, आज बरें दिसता तें, पूण मागीर कळटा की तें सगळें आसा तें वाट लागलें म्हणून। सो ताज्या खातीर आज हांगा येवन जे रिनोवेशन इम्प्रूवमेंट, ते पार्क आसूं, चिल्ड्रन्स पार्क आसूं, टॉयलेट्स आसूं, चेंजिंग रूम आसूं, तशेंच वॉट एम्युनिटीज वी कॅन एड आनी बाकीचें कितें करूंक मेळटा ते कन्सल्टंटाक सांगलां प्रिपेर कर, आमच्या दोतोरा कडेन बस, उलय, चर्चा करून वी वील सीट बॅक अँड विदीन मेबी अ मंथ ऑर टू वी एन्श्योर दॅट वर्क गेट स्टँडर्ड, वी एन्श्योर दॅट वर्क स्टार्ट्स आनी काम सुरू जालें की इमिजिएटली आतां सोंपच्या पयलीं सस्टेनिंग मॉडेल कसो आसतलो तो हांव आमच्या JDC MDक ऑलरेडी सांगला फायंड आउट कर, wherein we are able to work on a self-sustainable model, where Panchayat also is able to handle it well, and we also don't have much of a outgo post all this renovation. पोंबुर्फा स्प्रिंग म्हणलें की आमकां बार्देसकारांक खूब लागींचे गजाल आनी ती अशी जावप आनी डिटोरिएट जावप हें खंयच आमी खोपून काय घेवचें ना। प्लस दोतोरान ज्या तरेन सांगलां की आपल्याक कशें जाय त्या प्रमाणे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो।